सगळे मोसंडी सोपयल्यो आणि सगळे जंगला सोपयली, पण तुमच्या कडेन उलयता आसतना तुम्ही आज गोंयच्या लोकांक कितें सांगतात? फक्त हिंदू हिंदू म्हटल्या उपरांत आमकां जाता, पण डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प तयार करतात तेंचेर तुमची आजपासून एफआयआर जायना। जी गोष्ट आजपासून तुमच्या समोर दवरलेली आसा आमी आजपासून ती तुम्ही आज पर्यंत रजिस्टर करिना, ते आमकां गोंयच्या लोकांक सांग। हो जो रस्तो जो करता न्हू तो फुडें जागो कोणी घेतला आणि रस्तो कोणाक लावून करता? मोरजेच्या लोकांक लावून करता का मांद्रेच्या लोकांक लावून करता? तुझ्या सोयऱ्या धाऱ्यांक हो रस्तो करता? मतदारसंघान आसा म्हाका उगडास येता भाऊसाहेब बांदोडकराचो। पयलो गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या मतदारसंघांसून पयलो मुख्यमंत्री जावन गेल्लो आणि त्याच मतदारसंघात हो जीत आरोलकर निवडून येला आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे निवडून येला। खंय भाऊसाहेब बांदोडकर ती एमजी आणि आज ही एमजी जितबाब आरोलकर तुजो आज बर्थडे आयच्या दिसा तुका उगडास करता। तुका मांद्रेच्या मतदारसंघात लोकांनी तुका निवडून दिला गावांचे रस्ते भितरले करपाक, बिचाचे रस्ते करपाक तुझे मॅनिफेस्टोचेर बरोवन दिलेले आसा। एज पर द हे सेंट्रलाचे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा। हांगासून जेन्ना आमी बीच रस्तो जर करपाक गेलो आनी लेफ्ट हँड सायडीसून जो बीच जो आसा आनी रायट हँड जमीन जी आसा न्ही तेका मागीर CRZ लागची ना। पळय तुजी मायंड गेम, तूं प्रॉपर्टी आयज इलिगली प्रॉपर्टी विकता। धारगळे मतदारसंघात 490/0 गव्हर्मेंटाची जमीन, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन थंयसर तूं इलिगली केलेली आसा, थंयसर प्लॉटिंग केलेलें आसा। आणि आयज तूं हांगा मांद्रे मतदारसंघात बिचाचेर जी जमीन जी आसा ते कासो बाबडे ती पोरां आपली काडटात, तांकां तुमी सुशेग रावपाक दिना। पूण फुडें रस्तो जो आसा तूं करता, गांवांचे रस्ते परी डेव्हलप सारके कर। गांवांच्या लोकांनी तुका निवडून दिलेल्या आमच्या गांवांत रस्ते करपाक, गटरां बांदपाक आणि बरें बरें करपाक। बिचाचेर न्ही, आतां बिचाचेर जर करता जाल्यार तूं आतां म्हणटा गार्डन करता। आतां आमी पळयलां हांगा गार्डन केल्या उपरांत हे गार्डन कोणाक आसतलें हें आमकां खबर आहा। तुमी फाटल्या दिसांनी आयज ते आमच्या तुया एरियेन हॉस्पिटल बांदून दवरलेलें आसा, परत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदून दवरलेलो आसा। अरे बाबा न्हू, ते लोकांक बांदून दिल्या उपरांत ते तुमी कोणाक दितात? आतां हॉस्पिटल बांदून दवरलेले बाबडे ते लोक आज थंय पासून पावना। बरोबर मरे, आमचे जितबाब आरोलकर तेच हॉस्पिटल स्टार्ट केले अजून पासून ना। परत सेकंड गोष्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांदलेलो आहा तो कोणाक लागून बांदलो? आणि आतां तूं हांगा गार्डन बांदतलो, ते गार्डन कोणाक दितलो तूं? हे हॉटेल जे आसा न्ही गांवांच्या लोकांक गार्डन नासतलेच ते, आमकां कळटा। बाप टुरिझम मिनिस्टर रोहन बाब खंवटे, तुका आयज आमी सांगता तुज्या विरुद्ध कोण उलयना असो धरू नाका तूं। तुका स्पश्टपणे सांगता मांडवी रिवर आहा तेज्या कुशीक मांडवी हॉटेलाच्या ऑपोजीट जी जमीन जी आसा ती लिजार कोणाक तरी दिली। परत फुडें वशी सांता मोनिका बोट जी आसा थंयसर तूं बोट दवरता जाग्याची व्हडली बिल्डींग बांदली आणि टुरिझम मिनिस्टर ह्या नात्यान फुडें जागो कोणी तो घेतलेलो आसा ते आमकां गोंयच्या लोकांक सांग। हो जो रस्तो जो करता न्हू तो फुडें जागो कोणी घेतला आणि रस्तो कोणाक लावून करता? मोरजेच्या लोकांक लावून करता का मांद्रेच्या लोकांक लावून करता? तुझ्या सोयऱ्या धाऱ्यांक हो रस्तो करता? हे स्पश्टपणे तुझें नांव घेतलेलें आसा आमी। आमकां सांगपाची गरज कितें आसा खबर आसा की तुमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आयज गांवच्या भुरग्यांक आयज जर पोलीस स्टेशनासून जर कोण पोलीस येता आणि एका बाबडे उखलता आणि तेका भितर धमकी दिता, बाप हो जो आसा पोलीस इन्स्पेक्टर जे आसा तांकां हांव पेडणे मतदारसंघासून जो कोण PI जो आसा पेडणेचो ताका उगडास करता। तुमकां सोरो डुप्लिकेट रबर स्टॅम्प तयार करता तेंचेर तुमची आजपासून एफआयआर जायना। जी गोष्ट आजपासून तुमच्या समोर दवरलेली आसा आमी आजपासून ती तुम्ही आज पर्यंत रजिस्टर करिना। आणि हेजेर बाबड्या हो भुरगो आपल्या गांवाची जमीन जी आहा मोसोंडी सायडीक आहा पळय त्या सायडीक मोसोंडी जो आसा म्हापशान एकट्यान म्हापशेच्या आमदारान मोसोंडी खाल्ली। आतां हो जीत हो हांगा मोसोंडीक हांगा कुशीक जाता रस्तो करता, म्हणजे आयज तुमी गांवच्या लोकांनी मोसोंडीच्या सायडीकूच सुद्दां तुमी पावतात रे बाबा। तुम्ही सगळे मोसोंडी सोपयल्यो आणि सगळे जंगला सोपयली, पण तुमच्या कडेन उलयता आसतना तुम्ही आज गोंयच्या लोकांक कितें सांगतात? फक्त हिंदू म्हटल्या उपरांत आमकां जाता, पूण जे मॅनिफेस्टोन तुमी जे कितें दिल्लेले ते तुमी करिना। तुमकां आयज ही 2027 पयली आणि आज जीत आरोलकराचो बर्थडे आयज 2027 गोंयच्या लोकांनी आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांनी विचार करपाक जाय। हांगा 90 विलांक हांगा परमिशन तुमी डोंगराचे घेता, डोंगर सोपयले तुमी, पूण आयज खरोखर सांगता मांद्रे मतदारसंघातले प्रत्येक भाव आणि भयणीन उखलपाक आज उठपाक जाय। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो असो नासलो रे, जी तुका उगडास करता। तू एक तरी BJPचो आयज खंय तरी मरे भितरसून कमळान गेल्लो आसा। कमळ हे दिसाचे फुलता आनी रातचे न्हिदता। तसोच 2027 म्हाका खंय तरी कमळाचे कमळ हे हांगा येवचेच ना रे। त्या प्रमाणे 2027 तुजो तो आयज शिव जो म्हणटात न्ही आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो शिव हो तूं खरो शिव न्हू। आमकां आयज तूं भाऊसाहेब बांदोडकराचो शिव भाव दिसत ना, तूं सगळो डोंगर पोखरपाचो हुनीर जाल्लो आसा। हे कित्याक लागून म्हणटा खबर आसा?
की आयज तुका बर्थडे दिसा आमी हे सांगता आयज मुद्दम येयलेले आहा कित्याक लागून गांवच्या लोकांक भुरग्यांक पोलिसांचो भंय घालून जर तेका ते भितर उडयता जाल्यार तुका निवडून येवन फायदो कित्याक तुका लोकांनी निवडून दिला कित्याक लागून गांवची सुदारणा करपाक न्हय बिचाचेर रस्तो करपाक रस्तो आयज जर बिचाचेर रस्तो करून दिले फाल्यां सकाळी सगळे दिल्लीचे लोक गुजराती लोक मारवाडी लोक हे सगळे गोंयांत भरतले गोंयचो सीएम म्हणटा मारवाडी लोक या मारवाडी लोकांकूच तुम्ही धंदो दियात त्यांच्या अंडर तुम्ही कामां करा सांगतात हो हा टॉपिक डायवर्ट करिना कित्याक लागून हे जीत आरोलकराक कळपाक जाय जीत आरोलकर हे हांगा जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे ती फुडें कितें करता न्ही हे बंद कर आमी मागता तुजे आनी दुसरी गोष्ट तुका आमी उगडास करता फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन तूं सांगलेले आपणाक ते दिसा स्वप्न पडले रात्री सकाळी फुडें स्वप्न पडले म्हणटा पळय एका वाटेन कितें म्हणटा जीत आरोलकर खबर आहा रातची तेका झॅम पडोंक ना सबंद रातभर झॅम पडोंक ना पूण सकाळी फुडें तेका झॅम पडनासतना तेका स्वप्न पडले तुका देवी जर स्वप्नान जर सांगता देव तुझ्या कुशीक दिगंबर कामत बसलो आहा मरे त्याच्या गळ्यान हात घाल मरे देवाच्या तुझ्या हो तो दिगंबर कामती खांता दिगंबर कामत देव म्हणटा आपूण तुमची देवी स्वप्नान येयली म्हणटा स्वप्न झॅम पडनासतना हो असो आमचो जीत आरोलकर झॅम पडनासतना तेका स्वप्न पडले खंय सांगपाचें दुर्भाग्य कितें खबर आसा हे लोकांक मूर्ख करीत मांद्रे मतदारसंघातले प्रत्येक जाणटे भुरगे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे जितले कार्यकर्ते आहा तांकां हांव उगडास करता भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव जीत आरोलकरान तुमचे समोर दवरला ना तेन्ना प्रत्येक मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांनी विचार करपाक जाय जीत आरोलकराचे